म्हणजे तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की केदार खूप बऱ्या पद्धतीत काम करता. तो माझा बरो मित्र आणि खरोखरूच सांगता खूप बरें काम करता. एकंदर आपल्या मतदारसंघ कसो आसचो व्हिजनरी नदरेंतल्यान काम करप आणि ज्या पद्धतीत वेगवेगळ्या पंचायत क्षेत्रांतल्या डेव्हलपमेंटाच्या विशयी जे काम तो आणि ताजे सगळे बाकीचे पंच म्हणजे त्यांच्या स्वयंपूर्ण पंचायतीन वचपाचो उरलां ही पिळण जर व्हिजनरी आमदार मेळत जाल्यार तो आनीक बऱ्या पद्धतीन जावपाक शकता. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात म्हाका दिसता आनीकूय खूप मोठी डेव्हलपमेंट म्हणजे मतदारसंघ म्हणून तो करीत आसात. उरलेल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात अजूनही बी 2 वर्साच्या कार्यकाळात अजूनही बी खूप मोठी आणि बरी डेव्हलपमेंट तुमच्या मतदारसंघात जातली हे हांव 100% सांगता. हांव इंडिव्हिज्युअल प्रोजेक्ट वायज वचना. इतकेंच न्ही, म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमदाराचेंय प्रमोशन जावपाची गरज आसा. जावपाक जाय म्हाजें वैयक्तीक मत आसा जातलें तेंय बी हांव म्हणटा. कारण जो कोण काम करता ताका एप्रिशिएट करपाक जाय. जो कोण काम करता एट प्रेझेंट इज अ वायस चेअरमॅन इन GSIDC. हांव तुमकां खरोखर सांगता म्हणजे कॉर्पोरेशन म्हणून काम कशें फुडें वयचें कसलोच स्वताचो इंट्रस्ट नासतना आनी स्टेट म्हणून इट इज नॉट ओन्ली द कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टेट म्हणून सुद्धा त्या कॉर्पोरेशनाक आपले कॉन्ट्रिब्युशन्स कितें आसचे ह्या व्हिजनरी नदरेंतल्यान तो काम करता. सगळ्यांच्या सहकार्यात म्हाका दिसता आनीकूय खूप मोठी डेव्हलपमेंट म्हणजे मतदारसंघ म्हणून तो करीत आसात. उरलेल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात अजूनही बी 2 वर्साच्या कार्यकाळात अजूनही बी खूप मोठी आणि बरी डेव्हलपमेंट तुमच्या मतदारसंघात जातली हे हांव 100% सांगता. हांव इंडिव्हिज्युअल प्रोजेक्ट वायज वचना. इतकेंच न्ही, म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमदाराचेंय प्रमोशन जावपाची गरज आसा. जावपाक जाय म्हाजें वैयक्तीक मत आसा जातलें तेंय बी हांव म्हणटा. कारण जो कोण काम करता ताका एप्रिशिएट करता.